प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयज आमी जुवाचो 17वो विसवोर वोड 1 ते 11 पासून आमी वाचुया. अशें उलयल्या उपरांत आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हळें, बाबा, वेळ पावलो. पुतान तुका मोहिमा दिवची वच. तुज्या पुताक मोहिमे वोत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तां ताणें सासणीक जिवीत दिवचे खातीर ह्या मनशा कुळाचेर तुवें अधिकार तुका ल्यास खोरे देव आनी जाका तुवें पटयलाय जेजू ओळखून घेव. हेंच तें सासणीक जिवीत. हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें हांवें सोद. आतां बाबा, संवसार आसचे आदीं जी म्हाका तुज्या सांगाता मोहिमा आसा तेच मोहिमेन म्हाका संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्ल्या त्या मनशाक हांवें तुका ओळखूंक पावयलें. ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिले आनी तांणी तुजें उतर कळ्ळें. जे सगळें तुवें म्हाका दिलां ते तुजे कडसून येता म्हूण आतां ताका. जी शिकोवण तुवें म्हाका दिल्या ती हांवें ताका दिल्या आनी तांणी ती बांदून घेतली आनी हांव तुजे सून आयला म्हूण तांणी खरेपणी ओळखून घेतलो आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी तांचे पासत हांव मागता. संवसारा पासत मागीर पूण तुवें म्हाका दिल्ल्या तांचे पासत, कित्याक ते तुजे. जे म्हजें तें सगळें तुजें आनी जे तुजें तें सगळें म्हजें आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळी. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसा आनी हांव तुजेशी येता. पवित्र बाबा, तुवें म्हाका दिल्ल्याय ते आमचे वरीं एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तें जावन आसा जुवाचो 17वो विसवोर वोड 1 ते 11 पर्यंत. आनी आयज आमी आमची चोत्राय 9 वोडीर दवरया. कित्याक 17 वोडीन जेजू आपल्या बापाशी मागणी करता आपल्या शिसां वयर. आनी जेन्ना तो शिसां पासत मागणें करता, आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता हें मागणें तो आमचे पासोनूय करता. कित्याक जेन्ना जेजून तें मागणें केलें ताणें फकत आपल्या शिसां, काल आमी पळयलां 16वी वोडीन की जेजू म्हणलें, हांव फकत म्हज्या शिसां पासत मागणें करना पूण ज्या लोक म्हजेर भावार्थ दवरतलो म्हजें उतर आयकोन तांचे पासत हांव हें मागणें करतां. आनी आयज भाव भयणीनो, हे 9 वोडीन जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तांचे पासत हांव मागतां. संवसारा पासत मागिना पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां, कित्याक ते तुजे. परतून वाचता भाव भयणीनो, आयज हे 9 वोडीर आमी खेरीत भाशेन आमची चोत्राय धरून ह्या उतराचेर आमी आयज नियाळ करुया. तांचे पासत जेजू म्हणटा हांव मागतां. तांचे पासत म्हणजे कोण? तो तांचे पासत म्हणल्यार आपल्या शिसां पासत आनी भावार्थी पासत. जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरता, जो लोक जेजूक आपणायला, ज्या लोकांनी जेजूक आपलो सोमीत देव आपलो सर्वंटार केला, ज्या लोकां मदें आतां भावार्थी जावन पवित्र आत्मा येयला, तांचे पासत म्हणटा हांव मागतां. संवसारा पासत मागिना पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागतां, कित्याक ते तुजे.
आम्ही स्वर्गीच्या बाबाचे कळे जातात भाव भयणीनो जेन्ना आम्ही जेजूचेर बावर दवरतात. जुवांचो पयलो विस्वर वोट बाडा म्हणटा जो लोक जेजूचेर बावर दवरतात ताचे उतराचेर बावर दवरतात ती जातात देवाची भुरगीं. तर आयज जेजू या नवी वडीन तेच आमकां सांगता पोत्तून. तो म्हणटा हांव सगळे पासत मागणे करिना, वय हांव संवसारान आयिल्लो सगळे संवसारा पासत, पूण आतां हांव फकत मागणे करता जो लोक म्हजेर बावर दवरता म्हज्या शिसां पासत. हांव संवसारा पासत मागणे करिना कित्याक संवसाराचो लोक ते देवाचे न्हय, ते फकत संवसाराचे. पूण आमी देवाची भुरगीं खंय जाता आमी जेन्ना जेजूचेर बावर दवरता आमी एक नवी रचना जाता, पवित्र आत्मा आमचे भितर येता, आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. तेन्नाच की जेजू आमचे पासत मागणे करता. आनी जेन्ना हो जेजू संवसारान आसलो ताणें म्हणलें बापा हांव हांच्या पासत मागणे करता. पूण आयज भाव भयणीनो देवान जेजून मागणे करपाचें बंद केलें. खरेंच जेजून मागणे करपाचें बंद केलें. आजून पासून तो मागणे करता. तो आतां बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो आमचे पासत मागणे करता. कित्याक हिब्रूची चीट जी बरयल्या हिब्रूचे चिटीन बरयलां की जेजू आतां मरोन पुनूच जिवन जावन स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो स्वर्गीच्या बापा कडेन आमचे पासत मागणे करता. ही इज अ इंटरसेसर, ही इज इंटरसीडिंग फॉर द होल वर्ल्ड. म्हणजे जेन्ना आतां जेजू बापाच्या उजव्याक बसला तो तुजे पासत आनी म्हजे पासत जी आमी जेजूचेर बावर दवरता ताचे पासत तो मागणे करता. कित्याक ती जावन आसा स्वर्गीच्या बापाची. आनी भाव भयणीनो ताजे फुडें दाई वडीन आयज कितें म्हणटा ही खबर आयकून आमकां एकदम खुशालकाय भोगतली. जे म्हजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें आनी तांचे वरवीं म्हाका महिमा मेळ्ळ्या. भाव भयणीनो जेन्ना जेजू म्हणटा जें म्हजें तें सगळें तुजें, स्वर्गीच्या बापाक म्हणटा आनी जें तुजें तें म्हजें सगळें म्हजें. म्हणजे जेन्ना जेजू आमचे कडेन आहा, जेन्ना आमी खरें भावार्थी, जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे कडेन आहा, आमच्यान जेजू भाशेन म्हणूंक जाता जें म्हजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें. आयज भाव भयणीनो जें देवान आमकां दिलां देवाची भुरगीं करून जेजूचेर बावर दवरून तें सगळें आमचें जालां जेजू वरवीं. आयज भाव भयणीनो उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाल करुया नवी वडीर या दाई वडीर जेजू स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. तो आमचे पासत मागणी करता. ताणें सांगलां की जें आमचें आहा तें स्वर्गीच्या बापाचें आहा, जें स्वर्गीच्या बापाचें आहा तें आमचें आसा. आमकां कसलीच आडकोळ ना, कसलीच गरीबकाय ना, कित्याक देवान सगळें आमकां दिलां जेजू वरवीं. आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी नियाल करून खुशाल रावुया आनी हें जिवीत आमी जैतिवंत जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत, हें भावार्थी जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया देवाच्या उतरा वयर आमची चोत्राय दवरून जेजूचेर बावर दवरून आनी खरें देवाची भुरगीं आमी सजमून हें जिवीत आमी सारुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.